गोंयांत येवपी पर्यटकांक ते कित्या खातीर गोंयांत येतात हाची कारणां ह्यान फुडें तांकां दिवची पडटली। हॉटेल धन्यांक ही म्हायती तशी नमूद करची पडटली। ह्या आदी पर्यटकांक फकत वळखपत्रां दिवप सक्तीचें आशिल्लें, मात ह्यान फुडें तांचे गोंयांत येवपाचें ठोस कारण तांकां दिवचें पडटलें। मार्च म्हयन्यांत मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उद्घाटन जाले उपरांत गोंयच्यान देशांतल्या किमान 70 जाग्यांचेर विमान सेवा सुरू जाल्या। ताका लागून पर्यटकांची संख्याय तशी वाडपाक लागला। ह्यान फुडें पर्यटकांक ते गोंयांत कित्या खातीर येतात हाची म्हायती हॉटेल धन्यांनी घेवन पर्यटन खात्याक कळोवपाची सक्ती केल्ल्याचें पर्यटन संचालकान कळीत केलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।